आज देशातलो लोकशाहीचो सगळ्यात व्हडलो उत्सव आणि त्या निमतान देशभरा भितर आमी लोकसभेच्या इलेक्शना खातीर सगळे मतदार मोठ्या नेटान आयज भायर सरतात। आयज साऊथ गोंया भितर आतांच हांव वोटींग करून भायर सरलो, पूण ज्या पद्दतीन लोक लायनीन उबे आसात, ज्या पद्दतीन लोकांचो प्रतिसाद आसा तो जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक ह्या इलेक्शना भितर निश्चितपणान जैत हे साऊथ गोंया भितर मेळटलें। आनी त्याच बरोबर केंद्रा भितर सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचो नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखातीर सरकार स्थापन जातलो हो विश्वास आयज म्हज्या मदीं आसा। आनीक गोंयच्या विकासा खातीर आनी देशाच्या विकासा खातीर आनीकूय आमी अशाच पद्दतीन पावलां घालतले आनी मुखार वतले असो हांव विश्वास व्यक्त करता। आमचो प्रयत्न असो आसा सगळ्यांनीच खरें म्हणजे लोकांनी 100% वोटींग करचें अशें तर म्हज्या सगळ्या लोकां कडेन अपील आसा। कारण मतदान हो प्रत्येकाचो हक्क आसा कायद्यान दिल्लो आनी तो हक्क प्रत्येकान बजावपाक जाय। कारण सरकार जर बरो हाडटलो, बऱ्या पद्दतीचे लोक जर निवडून येतले जाल्यार लोकांनी त्याच पद्दतीन भायर सरपाक जाय। आनीक म्हणून सगळ्या कडेन मागता की सगळ्यांनी वोटिंगा खातीर भायर सरचें, वोटींग करचें आनीक एक लोकशाहीच्या ह्या प्रक्रिये भितर सगळ्यांनी वांटेकार जावचे अशें सगळ्या लागीं मागता।